नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। लक्झरी गाडयो भायर रजिस्टर जावंक लागले उपरांत गोंय सरकार जाग्यार रजिस्ट्रेशन टॅक्स देंवयलो। टॅक्स देंवन वर्साक तिजोरेक 6 कोटींचो फटको, रजिस्ट्रेशन वाडटले म्हूण आस्त। नवे एक्साइज धोरण, नवी येरादारी पॉलिसी करून सरकारान सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका घालची। लिकरवाल्यांचे ताळगांव शक्ती प्रदर्शन, काँग्रेस एनसीपीचो तेंको। हायवे लिकर बंदी घालतना सुप्रीम कोर्टान ड्रायव्हर हायवेचेर टायट जावन गाडयो मोखतात म्हूण निष्कर्श, मात वास्तव कितें? एक्सिडेंटाचे आकडे कितें सांगतात? खासा रिपोर्ट। विश्वजीत खंय वता ते काँग्रेसीक पडिल्ले ना। सीएम आनी ताचे आड खंय उमेदवार घालपाक काँग्रेस सज्ज। विपावेल्यान विश्वजीताचेर एक्शन घेवंक काँग्रेस अजून घेता सल्लो। पारोडा व्हीकेएसएस सोसायटी राती फोडून लुटली। 18तले 14 लॉकर फोडले। सोसायटीच्या चेअरमॅनाक सीसीटीव्ही बसोवंक आयिल्ल्यांचेर दुबाव। कितली लूट अजून खबर ना। आनी साळगांवकारा खातीर अंडर 18 आय लीग जिखपाचे टार्गेट। गोंयचो उदेतो स्ट्रायकर लिस्टन कुलासाक एफसी गोवाकूय खेळपाचे टार्गेट। गोंयच्यो लक्झरी गाडयो भायर रजिस्टर जावंक लागले उपरांत सरकार जाग्यार आयलो। लक्झरी गाडयांचेर रजिस्ट्रेशन टॅक्स मंत्रिमंडळान देंवयला। गोंयच्यो लक्झरी गाडयो भायर रजिस्टर जाल्ल्यान येणावळीक फटको बसता म्हूण टॅक्स देंवोवपाचो प्रस्ताव पर्रीकार सरकारान नव्या बजेटांत घाल्लो। ताका मंत्रिमंडळान बावटो दाखयलो। तिजोरेक वर्साक सादारण 6 कोटी फटको बसतलो, पूण टॅक्स कमी जाल्ल्यान लक्झरी गाडयांचेर रजिस्ट्रेशन खंय गोंयांत वाडटलें। गोंय दामाव दीव मोटर व्हेइकल टॅक्स 1974 कायद्या खाला मोटर व्हेइकल टॅक्स रजिस्ट्रेशना वेळार कमी करपाचो प्रस्ताव 2017-18चे बजेटांत पर्रीकार सरकारान घाल्लो। तशेंच 15 वर्सां पोन्नी 4 व्हीलर कौलाक काडून नवी गाडी घेतल्यार नवे गाडयेचेर पोन्ने गाडयेचो टॅक्स वजा करून उरिल्लो टॅक्स भरपाचो। लक्झरी गाडयेवेलो टॅक्स कमी करून राज्यांत लक्झरी गाडयांच्या रजिस्ट्रेशनाचो आंकडो वाडोवन येणावळ वाडोवपाचो सरकाराचो यत्न। ताचे फुडें वचून 15 वर्सां पोन्नी गाडी बदलूंकूय मेळटली। ह्या टॅक्स समानीकरणाक लागून सरकाराची वर्साक 6 कोटींची येणावळ बुडटा। मात बुडटा ती येणावळ लक्झरी गाडयांच्या रजिस्ट्रेशनाचो आंकडो वाडिल्ल्यान भरून येतली म्हूण सरकार गणीत करता। टॅक्स देंवयल्ल्यान बुडटा ती येणावळ लक्झरी गाडयांच्या रजिस्ट्रेशनाचो आंकडो वाडिल्ल्यान भरून येतली म्हूण पर्रीकार सरकार गणीत करता। गणीत जुळटा जाल्यार वर्सभरांत कळटलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। गोंया खातीर नवे एक्साइज धोरण आनी नवी येरादारी पॉलिसी करून सरकारान सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका घालची म्हूण लिकरवाले मागतात। सोऱ्याची दुकानां साल्वार करची म्हूण पीडीत ट्रेडर्सांनी ताळगांवां एकठांय येवन शक्त दाखयली। एनसीपी आनी काँग्रेसीनूय लिकरवाल्यांक तेंको दिला। परत चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे 1000 लोकांक रिप्राय दिवप आनी 2200 लोकांक कशे तरेन हेल्प करपाक शकता हाजेर आन्सर सोदप हो एक जॉयंट एफर्ट्स आसा। कायदो आनी प्रॅक्टिकली सायट जे आसा पळय त्या विशयाचेर एक कंबायन स्टडी करून सुप्रीम कोर्टा कडेन कशें एप्लिकेशन फायल करप आनी एक्झाम्शन म्हाका फॉर गोवा एज अ स्टेट हो विशय आज सीएम बाकीचे कायदे सल्लागार आनी आमी मेळून एक टीम म्हणजे ज्या तरेन आमी करूंक शकता वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट टू फायंड आउट अ सोल्युशन टू दीस। आमी वेगवेगळे गोष्टी सरकाराक सांगल्या। आमी हे सांगला सरकाराक की जशें शांतबाबान तुमकां डिटेल्स दिल्यो नियरली 37% 38% ऑफ गोवा's population गोवा सेटलमेंट एरियाज आर अवेलेबल फॉर सेटलमेंट एज इन लोक थंय रावतात। तातले 10 ते 12% बीच सायड आसा, 105 किलोमीटर कोस्ट लायन आसा, रस्ते आसा। तो सगळो जो विचार करत जाल्यार सिक्कीम आनी मेघालय ज्या बेसिसाचेर एक्झाम्ट जाला ऑन सिमिलर लायन्स, नॉट द सेम लायन्स बिकॉज ते हिली टेरेन, आमची जी सेटलमेंट एरियाज आसा रायट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ त्या सेटलमेंट एरिया रस्त्याच्या दोनाय सायडीक आसा
त्या खातीर गोंयचो जो एंटायर बिझनेस आसा जो बार एंड रेस्टॉरंट्साचो आसा तो ह्या रस्त्यांच्या दोनाय सायडीक आसा तेन्ना हो विशय सुप्रीम कोर्टाच्या नजरेक हाडून ह्या जजमेंटांतल्यान कसो एक्झॅम्पशन घेवपाक शकता हो हाजेर विचार चालू आसा आनी जो 3 म्हयन्याचो टायम आमी म्हणटा मे बी एक म्हयन्या भितरूय हे सगळें जावंक शकता आनी कशे तरेन सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच जावपाचें आनी एक्झॅम्पशन मागपाचें हो विशय हाताळलो जाता एट दीस स्टेज. नाव अंडरस्टँड वन थिंग की ऑर्डिनन्स ऑल्सो इज एन ऑप्शन बट अकॉर्डिंग टू मी इट मे नॉट बी अ सोल्युशन कित्याक सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटांतल्यान भायर सरपाक लोक जल्लीकट्टूचो विशय हाडटा पूण जल्लीकट्टूचो विशय आनी बार एंड रेस्टॉरंटचो विशय हे दोन वेगवेगळ्यो गजाली आसा. सुप्रीम कोर्टान म्हटलां की Article 19 or article which gives you Article 21 which gives you right to work or basic employment to a business मेळप हो विशय एका सायडीक आनी लोकांचे लायफ जे सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग लोक मरता तो विशय वेगळो आनी तो विशय आमच्या पेक्षा सुपेरियर अशें सुप्रीम कोर्टाचें म्हणणें आसा. पूण गोंयची परिस्थिती वेगळी आसा. गोवा स्टेट जावच्या पयलीं गोवा लिबरेट जावच्या पयलीं गोंयांत बार्रां आशिल्ली ती थंयच आसा आनी तांची लायसन्सां आज सुप्रीम कोर्टान कसलोच विचार करिनासतना काडून घेतल्या. खंयच्याय बिझनसाक बंद करता आसतना एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप आशिल्ली ती सुप्रीम कोर्टान हांगा दिवना. ह्या गोश्टीचेर प्रॉब्ली इंडियन गव्हर्मेंट ऑर ऑल द स्टेट्स टुगेदर कॅन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड से वॉट यू डन इज रॉंग. मे बी जी एप्लिकेशनां सुप्रीम कोर्टा कडेन आशिल्ली ती एप्लिकेशनां इंटेरीम एप्लिकेशन्स आशिल्ली दे आर रिव्यू नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू. सो होय विशय आमी सरकारा कडेन दवरला की हो विशय तुमी स्टडी करा आनी हाजेर कितें डिसिजन घेवपाक मेळटा तें पळया. वी केम टू अ कन्क्लुजन की ह्या ऑर्डरीचेर जो 220 मिटरचो रूल लागलो हाजेर 1000 शॉप्स दॅट इज वायन शॉप्स एंड बार एंड रेस्टॉरंट. वायन शॉपाचो खूब नंबर भितर कमी आसा. वायन शॉपाचो प्रॉब्ली एक 150 वायन शॉप्स आसा बट एक अराउंड 850 बार्स हातूंच्यान आज वाचता. जशें बाब शशांक बातमेन आतां सांगलें की एक्सायज कमिशनर हॅज ऑलरेडी मूव्ड अ फायल. हाज्या येणाऱ्या 2 ते 3 दिसां भितर ऑर्डर येतली. होलसेल लायसन्सीस आनी बार एंड रेस्टॉरंट्स अराउंड 1000 भितर चड बार एंड रेस्टॉरंट्स आसात हांकां इमिजिएट रिलीफ मेळटली आनी येणाऱ्या 5 ते 6 दिसांत तुमकां तुमचो धंदो चालू करपाक मेळटलो. काँग्रेसीचो लिकरवाल्यांक तेंको. जे बार मालक आसात जे संघटने भितर अनेक लोक जे आसात आनी तांकां जो आयज उपासमारीचो जी पाळी आयल्या जे सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजना नंतर आनी खऱ्या अर्थान ताका पूर्णपणे जबाबदार गोंयचो सरकार आसा. कित्याक हेजे पयलीं आमी सांगलां की सरकारान टायमा भितर डिसेंबर ते आतां पर्यंत जर तेमी रिव्यू पेटिशन जर घातलें जाल्यार आयज हांकां ही पाळी अशी येयनासली. मायनिंगाक लागून लोक सफर जालात. मायनिंगाक लागून असोच विशय खंय तरी लायटली घेवप जालो आनी आयज जातलें फाल्यां जातलें अशें म्हणून कमीत कमी 3-4 वर्सां अशीच गेली. पण लोकांक खंय तरी लोकांनी आतांय आमचे सगळे बार संघटना जी आसा हेणी खंय तरी सिरियसली आपूण फुडें सरपा जाय. काँग्रेस पार्टी फूल तेंचे बरोबर आसतली. CLP आमी फूल डिसायड केल्ले आसा. एज ए CLP लिडर आमी सगळे आमदार फाल्यां जर ते बंद सुद्दां आमचे अनाउन्स करतात जाल्यार काँग्रेस पार्टीचो CLPचो फूल तांकां तेंको आसतलो. राष्ट्रवादी काँग्रेसूय लिकरवाल्यां फाटल्यान. सुप्रीम कोर्टान आयज परत एक द लिकर शॉप्स बार्स हाचेर बंदी हाडली. जे हायवेज नॅशनल हायवेज आहा ती सगळीं बार्रां बंद करची. आयज हे भाशेन करप म्हणजे गोंया सारकी इकॉनॉमी काबार जावपाची असो परिस्थिती पावल्या. आयज जे बार ओनर्स जे बार चलयता जे कोण डिपेंड आहा बार्रांचेर ती इतली पिडगा इतली पयले सान हे बार धंदो चलयता जाय तो लोक. आनी हांवें आयकलां ते भाशेन वर्साक म्हाका दिसता अबावट 33 crores रेवेन्यू म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्मेंट आसा इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. सो आयज ते रेवेन्यूचे बरे पूण प्रॉब्लेम म्हणटा तो जो आयज गोंयकारांक बरोच सारको एक धोको बसलो. हाचेर पयले 2012 प्रॉब्लेम जालो मायनिंगाचेर आनी आख्खें गोंय आख्खें हाल्ले. परत आतां 2017 वय बंदी हांव नको हेच्या मुखार
आनी खंयचे हेजेर आयज प्रॉब्लेम जातलो तो गोंयकारांक. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. सुप्रीम कोर्टान स्टेट आणि नॅशनल हायवे लागसार 500 मिटरां मेरेन लिकर शॉपांचेर बंदी घाल्या खरी, पूण बंदी घालतना कोर्टान हायवे लागसार बार्रांनी ड्रायव्हरांक सहज सोरो मेळटा आनी सोरो पिवन ते गाडयो मारतात असो एकंदर निष्कर्ष काढला. मात सुप्रीम कोर्टाचो हो निष्कर्ष कितलो वास्तव? देशभरातले ॲक्सिडेंटाचे आकडे कितें सांगतात? खासा रिपोर्ट. फाटल्या डिसेंबरा सावन सबंद देशभरात सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचेर खवदळ पडला. हायवे लागसार 500 मिटरां मेरेन सोरो विकूंक बंदी. गोंयचे तर सगळेच स्टेट आनी नॅशनल हायवे ड्राय जाल्ल्यात जमा. आदी मायनिंग आनी आतां सोऱ्याचो टुरिजमाचेर परिणाम. हो निकाल दितना सुप्रीम कोर्टान हायवे लागसार बार्रां आनी लिकर शॉपांक लागून ॲक्सिडंट जाले आनी कितले जाण सोंपले ते डाटाचो आधार घेतला काय कितें हाची जाप नेमकी मेळना. ॲक्सिडंटांचे आनी खंयचे परिस्थितीत ते जाल्यात ताचे हे आंकडे पळयात. नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड ब्युरोच्या 2015चे अहवाला प्रमाण सबंद देशात जाल्ल्या ॲक्सिडंटांनी 1,48,707 जाणांक मरण आयिल्लें. तातूंत फकत 2% लोक हे सोरो पिवन गाडी चलयतना सोंपिल्ले. सोरो पिवन गाडी चलोवन सोंपिल्ल्या आंकड्या परस ओव्हर स्पिडीन गाडी चलयतना सोंपिल्ल्यांचो आंकडो चड आशिल्लो. 41% लोक हे गाडी ओव्हर स्पिडीन चलयतना सोंपिल्ले. कोर्टान हायवे लागसार 500 मिटरां मेरेन सोरो बंदी आदेश दितना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाच्या आंकड्यांचो आधार घेतला. रोड ट्रान्सपोर्ट मंत्रालयान NCRB परस सोरो पिवन ॲक्सिडंटात सोंपिल्ल्यांचो आंकडो मातसो चड सांगला, 4.6%. NCRB आनी रोड ट्रान्सपोर्टान दोगांनी सोरो पिवन कितले ॲक्सिडंट जाल्यात ताचो आंकडो मात सांगिल्लो ना. आनी जाल्यात तातूंत कितले ॲक्सिडंट हे हायवेचेर जाल्यात आनी हेर रस्त्यांचेर कितले ॲक्सिडंट जाल्यात तेंय स्पश्ट केल्लें ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पारोडा VKSS सोसायटी फोडून लुटली. केप्यां गुडी पारोडाची ही सोसायटी मंगळारा रातीं फोडली. चोरांनी 18तले 14 लॉकर फोडले. सोसायटीचो चेअरमॅन CCTV बसोवंक आयिल्ल्या कामगारांचेर दुबाव घेता. तांणी CCTV घाली मात एक्टिवेट केलीच ना. लॉकरवाले दावो करतले तेन्ना कितल्या रुपयांची वा म्हालाची चोरी जाल्या ते कळटले. सद्याक पुलीस चौकशी करतात. केपेच्या पारोडा VKSS सोसायटीचे 14 लॉकर फोडून चोरांनी भितर कितें आशिल्ले नाशिल्ले ना केले. नेमको कितलो माल फारायला ते सध्या सांगप कठीण. हालींच थंय CCTV कॅमेरा बसयल्ले, मात अजून एक्टिवेट करूंक नाशिल्ले. CCTV बसोवंक आयिल्ल्यांचेर सोसायटीच्या चेअरमॅनाक दुबाव. स्टाफ मॅनेजर आयले, शटरां रेग्युलर सगळें नॉर्मल आशिल्लें. नॉर्मल आशिल्ल्या कारणान ते कितें जालें की तेणी आपल्या चावी काडली आनी हांगा येवन बसली ती कामाक. कामाक बसले नंतर एक 5 मिनटांनी आमगे मॅनेजर भितर गेले आनी ते आपल्या हेजी रेग्युलर हेजे प्रमाणे ती आमची कॅश आसा ती ओपन केली, कॅश दिवपाक जाय म्हणून ते घेवन आयले. जेन्ना ते भितर गेले परती गेले तेन्ना ते कचरो सो दिसलो म्हणजे तेन्ना तेंचें लक्षान आयलें की थंय कितें तरी जाला म्हणून. आनी तेन्ना मागीर तेणें पुलिस इन्फॉर्म केलें. पूण आमी आतां CC कॅमेरा नवी सिस्टम बसोवपाक आमी हे हाडलेले, बसोवपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. तेच लोक आयिल्ले, बसयल्यात कॅमेरा बसयले आनी ते गेले. पूण आतां कितें जालां ते हें जालें ना, ऑपरेट जालें ना. म्हणजे फिटींग केलें, फक्त कनेक्शन दिवपाचें उरलां. पूण असो इन्सिडंट केन्ना जालो ना. तुमकां डावट आसा CC कॅमेरा त्या टायमार तेंगेले आसलो एकादें अशें म्हणजे आमी सामकें कॉन्फिडन्सली अशें ना, पूण ते आयले नंतर हो जाला म्हणून एक दुबाव असो जाता. केपेचे पुलीस चौकशी करतात. अजून तरी कोणूच हाताक लागिल्लो ना आनी कितलो मालवत लुटला ताचोय पत्तो लागिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी दत्तराज नायक. घेवया एक ब्रेक.